गोय आणि केंद्रातले बीजेपी सरकार मेळून धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीच्या वळेरेन घालपाक पुराय यत्न करतले म्हूण दक्षिण गोयचो खासदार नरेंद्र सावयकार उलयला। कुडचड्यार धनगर समाजाच्या मेळाव्यान सावयकारान ही गजाल उलयली। धनगर समाज सध्या ओबीसीन आसात, तांची अनुसूचित जमातीची मागणी तडीक लागची म्हूण शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळपाचे आसा। तेजे खातीरचे प्रयत्न जे आसात त्या समाजा कडेन गेली कित्येक वर्सां लागच्यान संबंध आशिल्ल्या कारणान म्हाका विश्वास आसा की आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे आनी दिल्लीनूय सरकार आशिल्ल्या कारणान जी 2003 परिस्थिती आशिल्ली तशीच आतां आसा। निश्चितपणान त्यांच्या ह्या गजालीचो पाठपुरावो करून आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आसात आमी सगळे जाण निश्चितपणान प्रश्न सोडयतले आनी हो स्टेटस जो आसा तो तांकां मेळोवन दिवपा खातीर यत्न करतले। मेळाव्याक आमदार सुभाष फळदेसाय, बाबू कवळेकार, बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले। आमकां सीएमान आमच्या आमदारा मार्फत किंवा आमच्या पदाधिकारी मार्फत एक अपॉइंटमेंट दिवन तेजेर सविस्तर माहिती जाणून घेवपाक जाय, कारण सीएमाक जो पर्यंत हो इश्यू कितें कळल्या शिवाय सीएम फुडाकार घेवचो ना। गोंयांत दिले म्हणून महाराष्ट्राक दिवपाक जाय अशें कांयच ना। हे जे आर्थीक परिस्थितीचेर आनी काही जे ठरावीक मुद्दे आहा तेजेर अवलंबून एसटीन इन्क्लूड जावपाचें धोरण रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाचें हें आसता आनी हे फक्त टॅक्निकल ग्राउंडाचेर इन्क्लुजन जावपाचें उरल्या आनी मेरिटाचेर जावपाचें उरूंक ना। सध्या कितें आसा, शैक्षणीक दृश्ट्या आनी रोजगार हे दोन मेळून बाकीचे सगळे दिल्या बद्दल गव्हर्मेंटान खुबशे हे दिला, मदत दिला, पण हे जे मेन गावडा, कुणबी, वेळीप ओबीसींतल्यान एसटीन गेले, उरल्यात धनगर। महाराष्ट्र आनी गोंयान हे जमातीच्या नावाचे कोफुसांव आशिल्ल्यान एसटीचे वळेरेन घालतले जाल्यार ते जमातीच्यो परंपरा, वेवसाय, अर्थीक परिस्थिती आनी चाली रितींचो परत शास्त्रीय अभ्यास करून गोंयाक केंद्राकडेन धनगरांची केस परत उबी करची पडटली। इतल्याचेर ही गजाल सध्या आडकल्या। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। फोंड्या भांगराच्या दुकानात दिसा उजवाडे हात मारलो। चोराचे पुराय कर्म सीसीटीव्ही कॅमेरान मेळ्ळा। चोर गिरायक जावन दुकानात आयलो। तो आयलो तेन्ना दुकानाचो पात्रांव एकलोच आशिल्लो। चोरान सरपळी दाखोवपाक सांगली आनी ताणें ती दाखयली। चोरान ताका दुसरी सरपळी दाखय म्हणली आनी ती काडपाक ज्वेलराची फाट जालीशी पळोवन चोरान थंयच्यान फुज्यो काडल्यो। फोंड्या भांगराच्या दुकानाच्या गल्ल्यार ज्वेलर बशिल्लो। ताका एकलो आसा असो पळोवन हो चोर गिरायक जावन भितर सरलो। आपल्याक सरपळी जाय म्हूण ताणें ज्वेलराक सांगलें। ज्वेलरान एक सरपळी काडून ताका दाखयली। ती पयल्या उपरांत चोरान दुसरी दाखय म्हूण सांगली। दुसरी सरपळी काडपाक ज्वेलराची फाट जाता थंय आसा तो सरपळी घेवन पळो। परत पळयात, हो दुकाना भितर सरला तो चोर। ताचें तोंड सारकें पळयात। ताचें वागप सामकें सामान्य गिरायका भशेन, कोणाकूच कसलोच दुबाव येवपाचो ना। वेव्हाराचें उलप केलें आनी हातांतली सरपळी घेवन तो पळो। ज्वेलराक ही गजाल लक्षांत घेवन तो ताच्या फाटल्यान धांवता म्हणसर चोरान फुज्यो काडलो। तो त्या शॉपार एंटर जालो। एंटर जावन ताणें चेन दाखय म्हणली, कोंकणी भाशेंतल्यान उलयता तो। चेन दाखय म्हणटकूच ताणें एक चेन दाखयली, 18 ग्रामाची चेन, आनी ती चेन ताणें हातांत घेतली। ती दुसरी दाखय म्हणपाक लागलो। दुसरे कडेन पळयतकच जेन्ना तो ज्वेलर्स दुसरी काडपाक ताणे कडेन फाट केली, विथीन दॅट टायम तो थंयच्यान पळो। सो अजून कितें लागलो? अजून कांय क्ल्यू मेळना तितून। पयले मातसो आउटसायडर कसो दिसता तो, बट ही मे बी गोवन ऑर मे नॉट बी। आनी तो ब्लॅक कलर डिओ स्कूटर घेवन येयलो अशें कळ्ळां आमकां। आनी ब्लॅक कलर डिओ कित्याक तो पळो तेन्ना ते मागीर फाटफाट स्कूटर घेतल्यान एकटोच गेलो तो पळो। सो तेज्यान खंय अटेंड करपाक शकता तो खंयच्याय प्लेसार? हय, ही मे कमीट। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। पालिकेन कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां भरून स्वताचे लुकसाण करून घेवचे परस वाडयल्लो सोपो फाटीं घेतल्यार प्रस्न सुटू येता म्हूण आमदार लव मामलेदार म्हणटा। सोप्यावेल्यान बाजारकार आनी फोंडे पालिकेचे पेटला। सोपो 5 रुपयावेल्यान 20चेर पाविल्ल्यान बाजारकारांनी रास्ता रोको, बाजार बंद करून जाले उपरांत आतां सोपो कलेक्टराकडेन केस्तांवां धरल्यात। आमदार म्हणटा चवथी कडेन फोंडेकारांक हे त्रास नाकात। नगराध्यक्ष म्हणटा सोप्याच्या नांवान राजकारण चल्लां। लोकांक म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय तो मेळोवंकूच जाय, पण म्युनिसिपालिटीक हेतून रेव्हेन्यू मेळत न्ही कांयच। जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा, कॉन्ट्रॅक्टराक जो पळय भरमसाट फायदो करून दिल्लो आसा तो बंद जावंक जाय। रोल बॅक प्रायस जालो काय ना, देन हो एकच ताका सोल्युशन उरता। 5 रुपयांचो सोपो 20 रुपया करून पालिका कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां भरता। पालिकेक 4 पैसे मायज मेळचे ना। आमदार म्हणटा ही गजाल नेमाक धरून केल्ली ना। देर वॉज नो रेजोल्युशन, देर वॉज नो एजेंडा आयटम, नो स्पेशल मीटिंग वॉज, देर वॉज नो डिस्कशन ऑन दॅट इश्यू, आनी देर वॉज नो डिसिजन। रेजोल्युशनच ना।
इन वन ऑफ द मिटिंग्स एक काउन्सिलर म्हणटा की आम्ही 5 रुपया वयले 10 रुपया आनी 20 रुपया करूया ओपन स्पेस आनी क्लोज शेड. थंय मिटींग सोंपली आनी देर आफ्टर एकदम फायनल जालें. सोप्याच्या व्यवहारात स्कॅम झाला म्हणून आमदारान प्रकरण विधानसभेत पावयले. नगराध्यक्ष म्हणटा असले कांयच ना. सोप्याच्या नावान सध्या चल्ला ते फक्त राजकारण. ना सोप्याचो मुद्दो हो पॉलिटिकली अलायव्ह दवरला अशें तरी म्हाका दिसता. कारण ऑनरेबल CMचे इंटरव्हेन्शना नंतर आमी रेट सुद्दां रोल बॅक केले. आतां जे रेट्स आसा भायर 6 रुपया आनी शेडी भितर 12 रुपया ते प्रिवियस रेटा पेक्षा भायर 1 रुपया चड आसा आनी शेड भितर 2 रुपया चड आसा. आतां म्हाका दिसना दॅट इट इज अ रेट इश्यू. I think that definitely it is a politically fueled issue, and therefore we have left it to the Honorable CM that politically he only can provide an answer for that. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. म्हापशा पणजेर वाटेर गिरीश येतानी भोंवता तो मोर हायवे वेल्यान यो वच करतल्यांक ब्रेक मारपाक लायता. भरगच्च पिसारो फुलोवन लांडोरीक आकर्शीत करपाचो ताचो यत्न. ताका चूज करप काय ना हे शेवटाक लांडोर थारायतली. पूण आमच्या कॅमेरांतल्यान तो सुटलो ना इतलो ग्लॅमरस. शेतांनी पिसारो फुलोवन नाचतना हे मोराक कॅमेरान घेतला श्याम सुंदर फट्टेन. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.